हिमानी शेखर धुळे। आज हांव तुमकां एक काणी सांगतलें। म्हज्या काणयेचें नांव आसा खरें शिक्षण। शांतीनगर नांवाचो एक ल्हानसोच गांव आशिल्लो। नांवा प्रमाण गांव सामको शांत। गांवांत ल्हान ल्हान डोंगर, पाचव्याच्या ल्हान मोठ्या झाडांनी भरिल्ले। मदींच एक वलता वलतांची पांयवाट, पांयवाटेच्या दोनूय वटांनी वाडलेलीं झोपां, धवी, हळडुळी, गुलाबी, जांभळी, रानफुलां। डोंगराच्या सकयल्या भागांत मदीं मदीं विस्कळीत घरां, केळीच्यो बागो, गड सांबाळून उब्यो आशिल्ल्यो केळी, गड्यांक हुमकळपी तांबड्यो बोंड्यो, पांचवो शालू नेशिल्लें शेत, शेवण्या, जनावरांक बेश्टोवपा खातीर उबे केल्ले बुजगावणे। शांत, थंड, नितळ, निवळ उदकाची न्हंय। आलतडच्यान पलतडी वचपी मदींच एकाद्रें ल्हानशें व्हडें। खुशाल भरती जावन व्हडें चलोवपी व्हडेकार। असो हो सुंदर गांव। जण एकलो आपापलो पारंपारीक वेवसाय करून सुखी आशिल्लो। पूण ह्या गांवांत शिक्षणाचो प्रसार जावंक नाशिल्लो। भुरग्यां खातीर शाळा लेगीत नाशिल्ली। ह्या गांवांत विक्रम नांवाचो एक हुशार भुरगो रावतालो। तो शारांत मामागेर रावन शिकतालो। त्या खातीर गांवाच्या सैमांक तो पयसावलो। सुटयेन तो घरा आयिल्लो। असो न्हंयच्या देगेर फिरून गेल्लो। हवा सामकी बरी आशिल्ली। सकाळची सुर्याची किरणां झाडाच्या पानांतल्यान जमनीर पडटालीं। मोत्यावरी पानाचेर पडिल्ले दवाचे थेंब दोळ्यांत भरताले। झाडाचेर शेवणीं बशिल्लीं, कांय जाण खोशेन गितां गायतालीं। अशें ह्या सुंदर वातावरणा पासून विक्रम पयस उरतालो। तो खुशाल भरती जालो। ताका न्हंयच्या उदकांत असो एक फेरो मारीन दिसलो। आलतडच्यान पलतडी वचन दिसलें, पूण ताका पेंवपाक येनासलें। म्हणून ताणें रोखडोच व्हड्याकाराक आपयलो। व्हड्यार बसून सैमानाची तोखणाय करीत 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 सैमानाचो वांटेकार जालो। व्हड्याकार विक्रमाक एक वायट गूण आशिल्लो। ताका आपल्या शिक्षणाचेर खूब गर्व जाल्लो। गांवांतल्या शिकनाशिल्ल्या भुरग्यांक तो उणाक लेखूंक लागलो। आपूण खूब विद्वान हें तो हेर भुरग्यांक दाखोवन दिवंक लागलो। गांवाच्या भुरग्यांच्या मदीं मेस्तुराद जायना जालो। व्हड्याकार खुशाल भरती जावन व्हडें ताणटालो। व्हडें संत गतीन वतालें। मदीं मदीं तो पदां गुणगुणटालो। विक्रमान व्हड्याकाराक विचारलें, तुवें आमची पवित्र पुस्तकां रामायण महाभारत वाचल्यात? व्हड्याकारान सांगलें, गांवांत शाळाच ना, वाचतलो कसो, शिकतलो कसो? तशें जाल्यार तें सगळें आयुश्य फुकट गेलें। विक्रमान व्हड्याकाराक म्हणलें। थोडो वेळ विक्रम ओगीच रावलो। परतून ताणें व्हड्याकाराक विचारलें, तुका आकाशांतल्या गिऱ्यांची कितें म्हायती आसा? ना बाबा, म्हाका तसलें कांयच कळना, पूण ताका लागून हांव दुखी ना। ह्या गांवांत रावपा खातीर जगपा खातीर जें कितें येवंक जाय तें म्हाका सगळें येता। तशें जाल्यार तुजें 3 चातुर्य आयुश्य फुकट गेलें, विक्रमान व्हड्याकाराक म्हटलें। इतल्यान व्हडेकाराची नदर व्हड्याक जाल्या बुरकाचेर गेली। तातूंतल्यान व्हड्याक भितर उदक येतालें। व्हड्याकारान विक्रमाक विचारलें, तुका पेंवपाक येता? ना ना ना, म्हाका पेंवपाक येना। तशें जाल्यार तुजें सगळें आयुश्य फुकट गेलें। आतां थोड्या वेळान हें व्हडें बुडपाचें आसा। व्हड्याक जाल्या बुरकांतल्यान उदक भितर येता। विक्रमाक कळ्ळें, फक्त पुस्तकी ज्ञान आसून कांयच उपेग ना। जिणेंत जाची जाची गरज आसा तें शिकूंकूच जाय। खंयच्याय शिक्षणाचें त्या त्या जाग्यार म्हत्व आसता। हेंच खरें विज्ञान, हेंच खरें शिक्षण। ह्या जाग्यार पेंवपाक कळप खूब म्हत्वाचें। विक्रमान व्हड्याकाराक म्हणलें, म्हजें सगळें आयुश्य फुकट वता तरी जरी म्हाका म्हाजें मन सांगता तुका कोण तरी वाचयतलो। तात्पर्य, पुस्तकी शिकप हें शिक्षणाचें म्हत्वाचें अंग। हेर कितेंय शिकप तें बी तितलेंच म्हत्वाचें। अश्यो जायत्यो कला आसतात, विंगड विंगड मळां आसतात, जी आमची जीण घडयता। आनी दुसरी गजाल म्हणशात जाल्यार मनशान केन्नाच आपल्या सौंदर्याचेर, संपत्तीचेर आनी शिक्षणाचेर गर्व करचो न्हय।